जाकोबाचें पत्र. गिरेस्त आनी गरीब मनशां थंय वेगळी वागणूक. चॅप्टर 2. म्हज्या भावा भयणीनो, जेजू क्रिस्ताचेर आमच्या मोहिमेवंत सोम्याचेर तुमी भावार्थ दवरतात जाल्यार तोंडाक पळोवन लोकांक वागोवं नाकात. तुमची सभा बोत्ता तेदना दोगां मनशां भितर सोदतात म्हूण समजात. एकलो भांगराची मुदी आनी नाजूक वस्त्रां घालून आनी दुसरो बोंदरां न्हेसून कोण गरीब मनीस. बरें न्हेसून आयिल्ल्याक तुमी मानान घेतात आनी ताका म्हणटात, हे मानाचे सुवातेर बस, आनी त्या गरीबाक म्हणटात, हो थंय उबो राव, वो हांगा सकयल बस म्हज्या पांयां लागीं. हें कितें? तुमचेच मोदें वेगळो जार कोत्तात न्हय तुमी? खोटो नेम धरून हो निर्णय तुमी दिला. आयकात, म्हज्या भोव मोगाच्या भावा भयणीनो, संवसारा प्रमाणे कोण गरीब आसात? तांकां देवान वेंचून काडल्यांत आनी भावार्थाची गिरेस्तकाय दिल्या म्हूण नकळत तुमी. आनी हांकां की ताणें आपणाचो मोग कोत्तल्यांक बसयल्ल्या राज्याचें दायज दिलां, पूण तुमी जाल्यार गरीबांक बेमान कोतात. जबरदस्तेन तुमकां पिडापीड दिवन न्यायसोबेंत ओडून वतात ती कोण? गिरेस्त लोक न्हय? तुमचे वयर उचारलां त्या वंदिवंत नांवाची निंदा कोत्तात तींच न्हय? तुजो मोग कोत्ताय तसोच तुज्या पेल्याचो कर. हो पवित्र पुस्तकांत दिल्लो देवाच्या राज्याचो मुखेल कायदो तुमी सांबाळशात जाल्यार बरें कोत्तात. पूण तुमी मनशांक तोंडा प्रमाणें लेखतात जाल्यार तुमी पाप कोत्तात आनी समूत गुन्यांव आसा म्हूण समूत निर्णय दिता. कारण जीं कोण आख्खी समूत सांबाळटात पूण तिचो एक नेम पर्यंत मोडटात, तीं आख्खी समूत मोडलोले परी गुन्यांवकारां जातात. कित्याक जाणें म्हणलां परद्वार करूं न्हय, ताणें अशेंय म्हणलां जिवेशी मारूं न्हय. तुवें परद्वार करूंक नाय म्हूण धरुया, पूण कोणाक जिवेशी मारलोय जाल्यार तुवें समूत मोडलीच. आमकां सुटका दिता ते समृती प्रमाणें देव आमची झडटी कोत्तलो, तर ते समृती प्रमाणें उलोयात आनी चलात. पेल्याक दया दाखोवंक ना त्या मनशांची झडटी कोत्तना देवूय तांकां दया दाखोवचो ना. पूण पेल्याक दया दाखयल्या तुमकां झडटेची भिरांतूच ना. भावार्थ आनी बऱ्यो कन्यो. म्हज्या भावा भयणीनो, आपणाक भावार्थ आसा म्हूण कोण म्हणीत पूण कन्यांनी ती आपलो भावार्थ दाखयना जायत जाल्यार तो भावार्थ तांकां कित्याक उपकारत? हो भावार्थ तांकां सुटका दिवंक शकता. एक भाव वा भयण विंगलीं भोंवतात आनी तांकां दिसपटो गिरास ना, आनी तुमचे मदलीं कोण अशें तांकां म्हणटात म्हूण समजात. शांतीन वचात, उबेक आंगाक कितेंय घालात आनी पोटभर जेयात. पूण ह्या तांच्या कुडीच्या गरजांक तुमी पावनात जाल्यार कित्याक उपकारत? भावार्था विशीं अशेंच घडटा. कन्यो नात जाल्यार भावार्थ मेल्लो जाता. घोडये कोण म्हणत, थोड्या आमच्या भावा भयणींक भावार्थ आसा, दुसरीं बऱ्यो कन्यो कोत्तात, हाचे विशीं कितें सांगचें? बऱ्यो कन्यो करिनात तसल्या मनशांक खरेंच भावार्थ आसा म्हूण दाखयशी तूं म्हाका? हांव जाल्यार बऱ्यो कन्यो करून म्हाका भावार्थ आसा म्हूण दाखयतां. देव एकूच म्हूण तूं सत मानताय? बरें कोत्ताय. देंवसारूय तशेंच सत मानतात आनी भिरांतीन कडकडटात. आरे देड शाण्या, करण्या विणें भावार्थ मेळ्ळो जाता म्हूण तुका दाखोवं? अब्राहमान आमच्या बापान वेदीचेर आपल्या पुता इजाकाक सोंपून दिल्ल्यान करण्यांक लागून ताका देवान आपणाक मानवलोलो करूंक ना? हे भाशेन ताच्या करण्यां वांगडा
ताचो भावार्थ वावुरतालो आनी त्याच कन्याय वरवीं ताचो भावार्थ संपादनेक पावलो हें लक्षांत घे. अशें हें पवित्र पुस्तकांतलें उतर घडून आयलें. अब्राहमान देवाचेर भावार्थ दवरलो आनी ह्या भावार्थाक लागून ताका देवाक आपणाक मानवलोलो केलो आनी देवान ताका आपलो इश्ट म्हणलो. म्हणटच भावार्था पासतूच न्हय पूण कन्याय पासत देव मनशाक प्रमाणीत करता म्हूण तुमी पळयतात. तशेंच राहाब शिंदळ बायले विशीं घडलें. तिणें भेदियांक बरे भाशेन घेतले आनी दुसरे वाटेन तांकां धाडले देखून तिच्या ह्या कन्याक लागून तिका देवान आपणाक मानवलोली केली. अशें न्हय? जशी प्राणा विणें कूड मेल्ली जाता तसोच भावार्थ कन्या विणें मेळ्ळो जाता. देवाचें उतर हें